रातीच्या सुमार 10:30 वरांचेर हेतून नाकेरी हांगा एक स्फोट जालो. वो स्फोट इतलो भयानक आशिल्लो की सायडीची जी विशेके घरां आशिल्ली ती हादरली. एक मोठो आवाज जालो आनी सगळे लोक जागी जावन हांगा धांवट येयले. स्थानीक हांगा पंच येयल्लो, सरपंच येयल्लो आनी जेन्ना ते खंय ऑफिशियल्स येयल्ले ते हे ऑपरेट करता वो दारुगोळा साठा ऑपरेट करता तेंकां लोकांनी जाब विचारलो की पंचायतीचें परमिशन नासतना हांवें कशें केलें. तेंचे मदीं कांय शब्दीक चकमक जाली. Yes. If you have come to understand this problem, Yes. and if you had to know storing this thing, what the disaster would have, the magnitude of disaster you all would have done without a panchayat. I'm a panchayat member. She's a panchayat sarpanch. Okay. We are running the panchayat for last 3.5 years, almost 3 years. Okay. We haven't given permission. Now your file is just lying there. तेजे नंतर तेणी गांवचो जो आमदार आशिल्लो एल्टन तेका आपोवन हाडलो. The local MLA from here. Understand, sir. Tell me one thing, when the local body has not given you any permission, how come you are running the show? Sir, we have license from PESO. Okay. PESO gives us license only when those all local permissions have been granted. That's what stands for. Tell Petroleum and Petroleum and Explosive Safety Organization. Okay. So they have given you the permission. Permission to store So here. that means according to you don't require permission of the local body. The Local district authority. collector. We've taken the permission Permission from of the the district District collector has been taken. आणि ammunition आमगे गावा नाका. So the panchayat body has rejected it in 2023 आणि ओ हुई चलतालो 2019 आसून आम आमदार जाले 2022 आता 2-3 वस्ता हितून इन्क्वायरी करपाच्यो. वॉट इज द एक्चुअल तेमी स्टोरेज कितें आहलें, वॉट पावडर, वॉट सबस्टन्स वॉज स्टोर देर आनी इफ दे हॅव द रिक्वायर्ड परमिशन्स कित्याक आमगे लोकल बॉडीज इन द लोकल नाकेरी भितर पंचायत बॉडी भितर सो तेम कांय दिल ना, लोकल बॉडीन कांय दिल ना. आतां बाकी कोण तांकां परमिशन दिलां ती इन्क्वायरी करची, जागो कोणाक गेलो, कोण तांकां परमिशन दिलें. आज जाल्यार 1.5 वर जावन गेला तरी पूण अजून लोकांक थंय वचपाक दिवना. फक्त एसपी गेल्ले आसात आनी सरकारी कांय मनीस गेल्ले आसात. The reason for the incident is yet to be identified. Tomorrow they are doing a thorough investigation, then only we'll get to know. But as of now, fire is under control. There is no fire, no spark, nothing. ना क्या हुआ है उधर हुआ क्या है, ब्लास्ट हुआ है क्या है? So whatever they have stored, it caught fire. That's it. It's not a blast in technical terms, but it caught fire. हांगच्या लोकांनी अशी आमकां म्हायती दिल्या पयलीं स्थानीक लोकांनी की हांगची जी घरां आशिल्लीं तांकां क्रॅक येयल्ले आसात. म्हायती काडपा लोक आमचे वाड्यार इगोचे वाड्यार लोक बियोन ककड्यात घर हाडले तशें लोक अजून आख्खीं घर हाडले. हें कितें जालां, हें अशें जालां आयज जो धमक जालो तशें दुसरें हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा जावपाचें हें आमच्या लोकांनी हें षडयंत्र रचलां. हिंगा लोकांचे सरावंडींग आसा त्या लोकांचें कांयच पडलें ना. हांव नाकेरी बेतूल सरपंच. आमी न्ही तेंच्यांनी 2019 स्टार्ट केल्लें एज पर आवर रिकॉर्ड आनी आमकां हें परमिशन मागपाक तेंच्यांनी फायल धाडलेली. सिन्स आमी आमच्या बॉडीन रिजेक्ट केली ती फायल, सरांनी आमकां परमिशन्स दिले, म्हणजे हें दिल्लें इन्स्ट्रक्शन नॉट टू गो फॉरवर्ड. आनी आमी इन्क्वायरी केली हें कितें चलता, कात चलता, चालू आसा हें सगळें. बहुत व्हडलो जाल्लो व्हिडिओ सेपरेट जाताले, व्हिडिओ खूब भायर आयले आहाय, कितले येयले आसता येताले. सो तुमकां घरां कितें जालें जेन्ना हें जाता? बस उजो जालें न्हू, ओके पळप हें जालें, ऑरेंज जालें, फूल उजो पेट्टा आनी कितें जाता कितें करून सांगता एक्चुअली सांग न्हू रे बाई, सगळें हें जालें म्हणून उजो जालो म्हणून. त्या टायमार तुमी घरां आसले, भिवून भायर सरले? भिवून भायर सरले, आवाज येता की आमी भायर सरले. पयलीं कितें कांय कळना, कितें जाता म्हणून कळना, ओके हें जालां. आनी ते भशेन थंय घरांनी बी कितें डॅमेज फाटल्यान पडटा? कोसळत आहा माती. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान प्रवेश करतात.